नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। मोल्या अभयारण्यात सरकारी इन्फ्राच्या नावान 3 मेगा प्रकल्प, प्रचंड जंगल तोडीचे कारस्थान, प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट पावले राज्यपाला मेरेन। फ्रंट म्हणटा कोल हबाचो प्लान, सरकार सामील। गोवा बोर्डाचो 10वेचो रिजल्ट 92.69%। कोविडाचे महामारीतूय मोडलो विक्रम। 18,939 भुरगीं पास, 118 स्कुलांचो 100%। अंदूय चलयो फुडें। एसएससीच्या इंग्लीश पेपरांत जॉबांक वशिलो, सरकारी करप्शना विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर बोर्डाच्या इन्क्वायरीचो निकाल। 4 टीचर बोर्डाच्या परीक्षेच्या कारभारांतल्यान कडेक। कोरोना दुयेंतींचे टेस्टिंग आनी दुयेंतींचे पॉझिटिव्हिटी रेट फाटले 15% वयर, 4 दिसांत 11% वयर। WHOचे निकश लायल्यार परिस्थिती हुस्क्याची, खासा रिपोर्ट। कोविडाचे परिस्थितीत अंदू चवथीक पुरेत मेळप कुस्तार। पुरेत घराघरांनी गणपती पुजेक लावंक वचपाचे ना। अंदू ऑनलायन पुजा, 70च्या पुरेतांचो एकठांय निर्णय। आनी प्रुडंट यूट्यूब चॅनलान गाठलो 2 लाख व्ह्युअर्सांचो आंकडो। पावणो गाठपी प्रुडंट गोंयचे एकमेव चॅनल। संवसारभरांतल्या गोंयकारांकडेन प्रुडंटाचो व्ह्युअर कनेक्ट दाखोवपी पावती। मोल्या सरकारी इन्फ्रा प्रकल्पाच्या नावान अभयारण्य वाठारांत चालू केल्ल्या 3 मेगा प्रकल्पा आड प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट गोवान आवाज काडूंक सुरू केला। 40,000 वयर झाडांची कत्तल करून हजारांनी लाखांनी वर्सां पोन्नी तळपां दोंगुल्ल्यो फोडून उदरगतीच्या नांवान नाका जाल्ल्यो गजाली नाका म्हूण फ्रंट राज्यपाला मेरेन पावले। मुख्यमंत्र्याचो खंय अपॉइंटमेंट मेळना। गोंय कोल हब करपाचो प्लान, सरकार सामील। म्हणजे आम्ही जो म्हादईचो मुद्दो मांडलो, त्याच्यानंतर एज्युकेशनाचो मुद्दो मांडलो, मोल्याचो इशू मांडलो, मागीर कोवीड क्रायसीस आनी आतां जे गोंयचे मॅनेजमेंट आतां कोविडाचेर त्या हेजेरचो विशय आसा। मोले कित्याक तर मोल्याचे आतां 3 जे प्रोजेक्ट्स येता त्या प्रोजेक्टांतल्यान जवळ 40,000 झाडां जी आसा ती कट केली वतली। आतां हो प्रोजेक्ट कोणाक बेनिफिशियल, आमी ओपनली सांगले हो प्रोजेक्ट जर आयलो जाल्यार गोंय फक्त कोल हब करपाक लागून हो प्रोजेक्ट आसा असो आमी तांचे कडेन विशय मांडलो। आतां कोल हब कित्याक म्हणटा जर आमी जर पळयलें सगळोच विशय जर पळयलो जाल्यार थंय म्हादई ऑलमोस्ट काबार करपाक गोंय सरकार उठल्या। दुसऱ्या वटेन हे मोले जो आसा भगवान आमीर वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी मोले नॅशनल पार्क हो ऑटोमॅटीक काबार जातलो। आनी मोले नॅशनल पार्क जो आसा इट इज अ हॉटस्पॉट, हेरिटेज सायट जी आसा युनेस्कोची, युनेस्को हेरिटेज सायट विथीन 36 म्हाका दिसता 8 नंबराचेर मोले पावता बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉटांतल्यान। सो असो जेन्ना इम्पॉर्टंट एरिया जी आसा वेस्टर्न घाट्स जी हिमालया पेक्षा जुनी आसा, हांगा अशे प्रकारचे रॉक्स आसा जे रॉक्स 36,000 मिलियन इयर्स ओल्ड आसा। सो अशे फॉर्मेशनाचे अशे वेगळ्या प्रकारचे जेन्ना थंय हे आसा म्हणजे ट्रेजर आसा गोंयचो, ह्या देशाचो ट्रेजर आसा, तो ट्रेजर एक सरकार आनी हे 3 प्रोजेक्ट्स म्हणटात ते काबार करतले। सध्या मरतल्या कोविड दुयेंतींचे दर एक केशीक सरकार कोमॉर्बिडिटीचेर रजांव लायता। अशा दुयेंतींच्या केशींचो अभ्यास करूंक दोतोरांची खासा समिती नेमची म्हूण फ्रंटान विशय राज्यपाला कडेन व्हेला। दुसरो आमी विशय जो आसा तो आमी परत सरकारा समोर मांडत आयिल्लो आसा कोवीड। आतां कोविडांतले आमी मेन जो हॅम्पर जो विशय करता तो कितें तर सरकारान एक कमिटी काडप गरजेची आशिल्ली। कमिटी कसली तर कमिटी ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स, प्रत्येक दुयेंसाचेर एक्सपर्ट। आणि आमचे जे रिकमेंडेशन्स आमचे जे तांकां आमी मेमोरेंडम जो दिल्लो आसा हो सेंट्रला पर्यंत ते कदाचित पावयतले। आमी तांकां तशें म्हणलां की तुमी हे फुडें सुद्दां पावयात, कारण हे युथांचे आमी वी रिप्रेझेंट अ यूथ ऑफ गोवा। प्रुडंटा खातीर सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी। गोवा बोर्डाचो 10वेचो रिजल्ट 92.69%, पोरू 92.47% लागिल्लो। सेगीत 5 वर्सां जाली रिजल्ट वर्सान वर्स वाडत आसा। अंदू कोविड महामारीचे तणावात परीक्षा हुमकळून आनी उसरां जावनूय भुरग्यांचे विक्रमी परफॉर्मन्स। 8,939 भुरगीं परीक्षेक बशिल्लीं, 17,554 पास, 92.8% चले, 93.27% चलयो पास, 118 स्कुलांचो रिजल्ट 100%। The total number of students appeared 18,939
passed 17,554 and the pass percentage is 92.69%. So it is slightly higher than the last year, and this pass percentage of the boy student comes to 92.08 and this pass percentage comes to 93.27. So in this examination also the girl student, they are showing their upper hand. So the total 118 schools they secured 100% result. 118. Okay. Number of candidates who have passed the exam with the help of sports merit marks is 273. We are sending it to the schools before 6th of August, and from schools they can collect their mark sheets. SSCच्या इंग्लिश पेपरांत जॉबांक वशिलो आनी सरकारी करप्शना विशीं प्रस्नाचेर जाल्ल्या वादा वेल्यान गोवा बोर्डान 4 टिचरांक बोर्डाच्या परीक्षेच्या कारभारांतल्यान कडेक काडल्यात. ह्या प्रस्नाचेर बरोच बोवाळ जाल्लो. भ्रष्टाचाराक लागून गोंय मार खाता, गोंयांत जॉब सापूच उणे, फावरा बगर नोकरी मेळना म्हूण पोर्तुगीज पासपोर्ट करता असो प्रस्न आयिल्लो. बोर्डान इन्क्वायरी केल्ली. We have already taken decision and we have conveyed it to the management and to the teachers. But were they found guilty? Yeah. They were found guilty. Yeah. As per the inquiry committee, they were How many of them, sir? 4 teachers. 4 teachers. The department suspended? No, suspended in the sense now the, for example, paper setting or supervision work which the board is to assign to the teacher. So from that work they are debarred. Their job is it? No, not from job. पणजे नुस्त्या बाजारांतले अमिना बिल्डिंगेंतले 3 नवे कोविड पॉझिटिव्ह दुयेंती सांपडिल्ल्यान बिल्डिंगेंतले दुयेंतींचो आंकडो 13चेर पावलो. गवणाळे रेल्वे क्रॉसिंगाच्या कामाक हाडिल्ले 40 कामगारांतले 2 कामगार पॉझिटिव्ह. कुंकळे आयडीसी कंटेनमेंट झोन करपाची मागणी. जुवारी नगरात कंटेनमेंट झोनूच नाका म्हूण लोकांचो बॅरिकेड्सांकडेन जमाव. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांतल्या 500 खाटींच्या खासा कोविड सेंटराचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेन इन्स्पेक्शन केले. ज्या तरेन अरेंजमेंट केला ते आमी एक समाधानी अशें ट्रिटमेंट आनी बरेपैकी ट्रिटमेंट आमचे पेशंटाक कोविड केअर सेंटरच्या माध्यमांतल्यान गावतले. कुंकळे आयडीसीत केसी 70चेर पावल्यो. कुंकळे आयडीसीक कंटेनमेंट झोन करचो म्हूण पालिकेन जिल्लोधिकारी आनी पुलिशे कडेन मागला. लेटरान आम बरयल्लें म्हणजे तुमी तेंचे एक्शन घेवचें ज्यो फॅक्टरींत हे पॉझिटिव्ह मेळ्ळे केसीस जाय त्यो मायग्रंट्स हाटाय तुमी चॅक करचें आनी जात ते भाशेन तुमी ह्यो जाल्यार तेंचे एक्शन घेवचें म्हूण सेम आनी कंटेनमेंट झोन करपाक लागून आमी तांकां सांगिल्लें. कुंकळेचो लोकूय थंय कंटेनमेंट झोन करचो म्हूण फुडें सरला. आज कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेटीन भितर व्हायरसाचो सामको धुमाकूळ जाल्लो आसा आनी हे सगळे जे मायग्रंट लेबर आसात ते सगळे गांवांनी रावतात. तुमी ऑफिसांनी बसून सांगनाकात ते गांवांनी रावनात म्हणून. आमकां जाय कितें ही लॉकडावन केलो ही काबार केलोली समजला आनीक आमकां सुसेग जाव. जरी तर हेजेर तरी तर गव्हर्मेंट एक्शन घेयना जाल्यार आमी मुखार सरले. तो म्हणटा भिवपाची गरज ना, भिवपाची गरज आसा. एक्चुअली ती इंडस्ट्रियल स्टेटीन बंद करपा जाय. व्हायरस टू मच स्प्रेड जाला आनी आमच्या घरान सिनियर सिटीजन बी आसात, भायर सरो मेळना, डॉक्टर ना. प्रमोद सावंतान कितें एक्शन घेवपाचें आनी हें बंद करपाचें. मुख्यमंत्र्यान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाची पळोवणी केली. कोविडानूच पेशंट मरता अशें न्ही, बाकीच्या कारणां खातीर सुद्दां पेशंट दुखोवंक शकता. ताजी काळजी घेवप तितकें म्हत्वाचें आसता. म्हणजे कोविडाक प्रायोरिटी दिली, बाकीच्यांक सेकंडरी पयलें जाल्यार बाकीच्या कडेन डेथ जावंक शकतल्यो, त्यो जावच्यो न्हू म्हणून आमकां सगळो समतोल सांबाळून आमकां तेजी काळजी घेवची पडटा. सद्याक एक मेजर प्रॉब्लेम आसा, रिपोर्ट्स बेगीन येना. 5-6 दीस पेंडिंग. तुमी जें म्हटलेलें पयलीं रिपोर्ट बेगीन येयना तेंय सांगता तुमकां कित्याक तें जालां कितें. आमचे कडेन जवळपास आतां काल 6,000 आशिल्ले, आज तेजी पेंडन्सी 5,000चेर येतली. एकी कडेन पॉझिटिव्ह येयलो काय ना, वांगडा थंयसरले 300-400 लोक येता म्हाजी टेस्ट कर आनी तेंच्यांनी जर करीत जाल्यार आमकां फोकस जो करपाक जाय एक्चुअल पॉझिटिव्ह पेशंटाचेर कोमॉर्बीड कंडिशनाचेर तो फोकस आमी करपाक शकतले. ते जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या 4 दिसां भितर जी पेंडींग आसा ते टेस्ट रिपोर्ट ते क्लियर जातले. गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंगाचे काम करपी दोगा कामगारांक कोरोना बादिल्ल्यान वेवस्थेचेर प्रश्नचिन्ह. 40 कामगारांक खंय सारकी क्वॉरंटायन सुविधा नासतनाच हाडून सोडले. आतां ते हे पळय एज पर आतांचे सिच्युएशन भितर आतां हें बांदता रेल्वेचे पळय जे हॉस्पिटल आसा पळय आतां ते हें बांदना कितें म्हणजे तेंचे रावपा खातीर
हे प्रोविजन तेंच्यांनी पयलीं करपाचें आसलेलें. लेबर हाडच्या पयलीं. आतां लेबर हाडून हें करून हें करपाचें नासलें. आमी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ल्या गांवकारांनी आमी तांकां रेल्वेचे जे हे आसा पळय तेंचे ऑफिसर आसा की तेंच्यांनी आतां भायर उरचें न्हू ते लेबर. तांकां कितें जाय आहा ते हाडून आमी दितले. सावड्डेचो PWD मंत्री पावसकार आणि कुडचडेचो वीज मंत्री निलेश काब्रालाची कोविड मॅनेजमेंटाचेर बसका. सो म्हाका 3 तालुका दिल्या धारबांदोडा, केपें आनी सांगें. सो एवरी ट्युजडे आमी मिटींग करता. ही 4थी मिटींग. पयले सुवातेर जी गोश्टी गांवांत जाता ताका आमी सरकार आनी कितें बरें करूं शकता हे कोवीड केसीस कमी करपाक ही मिटींग जाता. सो सगळे जबाबदारचे लोक असतात. डेप्युटी कलेक्टर आसता, ओनर आसता, BDO आसता, सरपंच आसता, सेक्रेटरी आसता, हेल्थ वर्कर आसता, जेंट्री आसता, सगळे जेंका ग्रास रूट वर्कराचेर जे आमचे आसा की सरकारान आनी कितें सिस्टम करपाक जाय तेजे खातीर आमी मिटींग घेतली. हांगा सुविधा करपाक जाय. एटलीस्ट बेड हाडून उडयल्ले आसा. जे दीस लागता ते दीस करता. कित्याक हे दुयेंस जें आसा हे कशें कमी करपाक, कशें बंद करपाक हे आज पासून जगान खबर ना. सो हेजे खातीर आमी केअर सेंटर आनी करपाक जाय. गरज पडली जाल्यार करतले. पूण सुविधा बेड हाडून दवरलेले आसा. वास्को कोरोनाची पहिली केस मेळ्ळी. केशी चड वास्कोत. मात वास्कोकारांची रिकवरी रेटूय बरी आसा. थंयची BJP म्हणटा वास्कोकारांकडच्यान प्लाझ्मा डोनेशनाची मोठी आशा. आज मांगरांतल्या आमची कितले तरी भावांनी प्लाझ्मा दिला, कावन्सिलर दिता. हांव सगळ्यांचे कडेन मागता की वास्कोकारांक दुय्यम स्थान दिवचें न्ही. आमी सुद्दां गोंयकार, आमी सुद्दां हांगा रावपी. सगळ्यांनी बरें मागया की हो कोरोना आयला हो काबार जावं न्ही. वी हॅव टू लिव्ह विथ इट अँड वी हॅव टू फायट विथ इट. आम आदमी पार्टीच्या फुडाऱ्यांनी CM सावंताक निवेदन भेटयले. आतां पळय लेटस्ट होम आयसोलेशनाचो SOP काडला. त्या होम आयसोलेशनाच्या SOPन सामको लोड त्या पेशंटाचेर घातला, नाजाल्यार ताका कोण केअर दिता ताचेर घातला. फॉर एग्जाम्पल पेशंटान ऑक्सिमिटर घेवपाक जाय, पेशंटान थर्मोमिटर घेवपाक जाय, पेशंटान आपल्या खातीर 34 मास्क घेवपाक जाय आनी काय अश्यो गोश्टी पेशंटान करपाक जाय. आमी ताका दिल्ली मॉडेल दाखयला जो आज जगभरान यशस्वी जाला म्हणून ताची तोखणाय जाता. आनी एक जर दुसरो सरकार आज इंडिया भितर जर करूंक शकता बरे भशेन जाल्यार तुमी कित्याक करूंक शकना. कोरोनाच्या फाटभुंयेर लोकांच्या हत्यांक जबाबदार म्हूण काँग्रेसीच्या संकल्पाची मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री आणि मुरगांवच्या आमदार मंत्र्याआड पुलीस कंप्लेन. अंडर सेक्शन कल्पेबल होमिसायड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हे सेक्शनाच्या अंडर तेंचेर केस रजिस्टर जावची आनी आमी PI कडेन उलयला. PIन आमकां सांगला आपूण डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन करतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फाटल्या कांय दिसांत गोंयांत कोरोनाच्यो वाडिल्ल्यो केशी आनी टेस्टिंगाची परिस्थिती पळयल्यार भिवपाची खरेंच गरज ना काय म्हूण प्रस्न. टेस्टिंगचो रिजल्ट आनी पॉझिटिव्ह केशी मेळपाचें प्रमाण 5% परस मायज आसल्यार परिस्थिती गंभीर. प्रमाण देमायज आसल्यार एक तर जाय तितलें टेस्टिंग जायना, नाजाल्यार डेंजर झोनांत म्हूण WHOचो निकश. ते प्रमाण गोंयचे परिस्थितीचेर खासा रिपोर्ट. गोंयांत कोरोना वेवस्थापन दिशी दिशी सरकाराचे ताकी भायर चल्लां. आरोग्य मंत्रालयाच्या नव्या गायडलायनींचो आदार घेवन गोंय सरकार एक्टिव्ह केसींचो आंकडो देंवयत आसा. असिम्टोमॅटीक दुयेंतींक 10 दिसांत डिस्चार्ज. मात दुसरे वटेन जाता त्या टेस्टींचो रिजल्ट आनी पॉझिटिव्ह दुयेंतींचें प्रमाण पळयल्यार आंकड्यांचेर कंट्रोल दवरूनय परिस्थिती हाताभायर. कोविड केअर सेंटर आनी हॉस्पिटलाचेर हिसपा भायर ताण. WHO निकशा प्रमाण टेस्टी जातात तातूंत पॉझिटिव्ह केशी मेळपाचें प्रमाण 5 सकयल आसत जाल्यार परिस्थिती कंट्रोलांत आसा म्हणपाची. ताचे वयर आसत जाल्यार गजाल हुस्को करपाची. पॉझिटिव्हिटी रेट 5 वयर आसत जाल्यार एक तर टेस्टिंग जाय तितल्या प्रमाणात जायना आनी टेस्टिंग मोठ्या प्रमाणात जावनय पॉझिटिव्हिटी रेट मायज आसत जाल्यार गजाल हुस्को करपाची. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानूय निकतोच देशांतले परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. पयले टार्गेट पॉझिटिव्हिटी रेट 10% सकयल हाडप आनी उपरांत 5 सकयल हाडपाचें टार्गेट. टेस्टिंगाचें प्रमाण वाडटा तसो हो रेट देंवोंक जाय. केवल टेस्ट कर लेना ही पर्याप्त नहीं है. आपको ये टेस्ट इस स्तर पर 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन करने हैं ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 10% पर आ जाए पहले चरण में, और जारी रखना है इस स्तर की टेस्टिंग को ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 5% या उससे कम हो जाए. सो दैट इज़ द अल्टीमेट एम, to maintain this level of testing and to bring positivity down to 5% eventually or even lower than that. गोंयांत सध्या परिस्थिती सामकीच उरफाटी जाल्या. फाटल्या 15 दिसांचो डाटा पळयात. हे 15शीत पॉझिटिव्हिटी रेट 1.7 सकयल गेल्ली दिसना.
13 आनी 14 जुलयाक 8% वयर, 15 आनी 16 तारखेक 8 सकयल, 17, 18 आनी 19 तारखेक आंकडो वाडूंक लागलो. 20 जुलयाक 11% वयर, 21 जुलयाक 10% वयर. फुडले 2 दीस परिस्थिती आटापा आयिल्ली. मात फाटल्या 4 दिसांची पॉझिटिव्हिटी रेट पळयात, परिस्थिती सामकीच खर. 24 जुलयाक पॉझिटिव्हिटी रेट 14% तेंकली, 25 जुलयाक 8.5 वयर, 26 जुलयाक 11% वयर, 27 जुलयाक 12% वयर. फाटल्या 15शीचो हिशेब धरल्यार पॉझिटिव्हिटी रेट सरासरी 9% वयर गेल्या. फाटले फकत 4 दीस जमेक धरल्यार पॉझिटिव्हिटी रेट 11% वयर वता. देशांत 10 लाखा फाटल्यान दिसाक सरासरी 140 टेस्ट जाता. तातूंत टेस्टिंगांत गोंय सगळ्यांत फुडें म्हूण आरोग्य मंत्रालयाचो डाटा दाखयता. सरकार म्हणटा टेस्टिंग मोठ्या प्रमाणांत जाता. आतां WHOचो निकश लायल्यार गोंयांत टेस्टिंग मोठ्या प्रमाणांत जावनूय पॉझिटिव्हिटी रेट 5% वयर, म्हणजे परिस्थिती हुस्क्याची. आनी सरकाराचो दावो फाल्स आसत जाल्यार ताचो अर्थ गोंयांत जाय तितलें टेस्टिंग जायना म्हूण पॉझिटिव्हिटी रेट 5% वयर. खंयचें खरें? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. कोविडाच्या परिस्थितीत अंदू चवथीक पुरेत मेळप कुस्तार. जतनाय म्हूण अंदू पुरेत घराघरांनी गणपती पुजेक लावंक वचचें ना. चवथीक ऑनलायन पुजा सांगपाची म्हूण 70च्या पुरेतांनी थारायलां. पुरेतांची निकतीच बसका जाली. गोंयांत कोरोनाच्यो केशी वाडत आसात. घराघरांनी पुजेक भोंवल्यार संसर्ग पातळत म्हूण भट मामांनी अंदू ऑनलायन पुजेचो मार्ग काडला. आमी आयज जमलेले आसले हेच्या खातीर की आयज जी येणारी चतुर्थी उत्सव आसा ह्या खातीर ब्राह्मणांनी आपल्या यजमानागेर वचपाचें कशें करपाचें, तेंची कशी सोय करपाची ह्या विचार एकत्र बसून विचार करपा खातीर आमी हांगा जमलेले आसले. आनी त्या विचारान अशें सगळ्यांनी एक मत आमी अशें ठरयलें की जे येणारी अशा प्रकारची ही साथ आसा आनी त्या साथीन अशें आमी एक ब्राह्मण समजा जवळ जवळ 25-30 सादारण पुजा करता, तर त्यो पुजा करता आसतना आनी प्रत्येक घरान भोंवता आसतना इफ सपोज तो खंय तरी ताका पॉझिटीव जालो आनी तो मागीर त्रास सगळ्यांकूच जातलो आनी हो त्रास त्याच्या घरानूय जातलो किंवा तेंचे यजमान जे आसा ते सगळ्यांकूच रावंक शकता. आनी ही येणारी आपत्ती टाळण्या खातीर आमी ह्या सगळे ब्राह्मण आयज हांगा जमल्या आनी सगळ्यांनी एक मुखान ठरयलें की चतुर्थीचे पयले दीस पासून गणपती पाव पर्यंत म्हणजे 5 दीस आसूं नाल्यार मागीर ते 11 दीस आसूं जावं 1.5 दिसाचो आसूं, तर त्या हेच्या पर्यंत यजमानांनी ऑन रिक्वेस्ट आमी सगळ्यांक यजमानांक विनंती करता हात जोडून की तेणी आमकां सहकार्य करचें की गणपतीचो यंदाचो वर्ष आसा हें तेंच्यांनी आपल्या आपूण पुजा करची. इफ सपोज कितें तांकां मार्गदर्शन जाय जाल्यार ऑनलायन ते आपल्या पुरोहिता कडेन ते विचारूं शकता, ते कन्सर्न करूं शकता. ऑनलायन सुद्दां पुजा सांगून ती यंदाची चतुर्थी तेणी साजरी करची अशी हात जोडून हांव सगळ्या यजमानांक ह्या ब्राह्मणांच्या वतीन हांव विनंती करता. पर्टिक्युलरली हे सगळे 70तले पूर्ण 70तले हांगा पुरयत जमलेले आसा. फ्रॉम पिसुर्ले पासून ते हांगा नगरगांव खोतोडे आनी जी कितें 70 एरिया आसा ती सबंद नगरगांव पासून ते हे सगळे 70तले पुरयत जमलेले आसा. तर काही असे पुरयत आमच्या गांवांतले हांगा दुसरी कडेन सेटल जाल्या, तशेंच दुसरी कडले हांगा खंय तरी आसा, पण जास्त करून हे गांवांतलेच पुरयत आसा अशें.
प्रुडंट यूट्यूब चॅनलान 2 लाख व्ह्युअर्सांचो पावंडो गाठलो. हो आंकडो गाठपी प्रुडंट गोंयचे एकमेव टीव्ही चॅनल. संवसारभर शिपडिल्ल्या गोंयकारांक जोडपी दुवो प्रुडंट. यूट्यूब चॅनलाचेर 2 लाख व्ह्युअर्सांचो हो आंकडो संवसारभरांतल्या गोंयकारां कडेन प्रुडंटाचो व्ह्युअर कनेक्ट दाखोवपी पावती. प्रुडंटाचो संवसारभरांतलो व्ह्युअर्स कनेक्ट दाखोवपी आनीक एक मायलस्टोन. प्रुडंटाचे यूट्यूब चॅनलान 2 लाख व्ह्युअर्सांचो पावंडो हुपलो. गोंयची आसूं वा राष्ट्रीय पावंड्यावेली गोंयकारां कडेन संबंद आशिल्ली प्रत्येक खबर आनी अपडेट व्ह्युअर्सां मेरेन पावोवंक मदलो दुवो प्रुडंटूच. 2 लाखांचो पावंडो गाठपी प्रुडंट गोंयचे एकमेव न्यूज अँड इन्फोटेनमेंट चॅनल. प्रुडंटाचे यूट्यूब चॅनलाचेर दिसपट्ट्यो न्यूज अपडेट्स आनी इन्फोटेनमेंट प्रोग्रामांक संवसारभरांतलो गोंयकार व्ह्युअर. फकत यूट्यूबूच न्ही, फेसबूक, वेबसायट आनी ट्विटराचेरूय प्रुडंटाचो आसा ते खिणाक आसा ते सुवातेर गोंयकारां कडेन 24/7 कनेक्ट. वॉच प्रुडंट, बी प्रुडंट. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सर्वपक्षीय बसकेंत एक दिसाच्या अधिवेशनाक तयारी दाखोवन अधिवेशनात फेक न्यूजाचो इश्यू करून सभात्याग करपी विरोधी आघाडीन स्वताचीच लज काढली म्हूण बीजेपी म्हणटा. वास्को बीजेपीचो रोपा लावन वन महोत्सव. गोंयांत वर्सा रामनाथी जावपी अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाचे आयोजन हे फावट कोरोनाक लागून ऑनलायन. 30 जुलय ते 2 ऑगस्ट आनी 6 ते 9 ऑगस्ट व्हर्च्युअल हिंदू अधिवेशन. गोंयभरच्यो एक खबरो. कोविडाचेर राजकारण करपी युनायटेड अपोजिशनाचो खंय पोरकटपणा. 4 आदले मुख्यमंत्री आनी मंत्री आशिल्ल्या विरोधकांक खंय विधानसभेचे गांभीर्य ना. आणि एक जबाबदारी जापसालदारकी एक सरकाराची आसची म्हणून हो क्वेश्चन अवर घेतलो आनी तातूंत कोविडाचेर एक इनडायरेक्ट एड्युकेशनाचेर क्वेश्चनूय विचारलो गेलो आनी ताचेर डिबेटूय जाली सोल्युशनां फायंड करपाक. सगळें जातना ऑपोजिशनान थंय क्वेश्चन अवर जातकीर एक अनरुली सीन्स केले. हीन कृत्य आशिल्लें. हांव निशेध करता, भारतीय जनता पार्टीचे वतीन हांव निशेध करता आनी हो जो बालिश एटिट्यूड जो आमचो ऑपोजिशन मेंबर, जातून ताणेंच सांगिल्ले 4 मुख्यमंत्री, 2 डेप्युटी CM आनी मंत्री आनी बाकीचे सिनियर मेंबर्स आसा हांच्या हातांतल्यान घडलो, हाका लागून दुख्ख जाता. मागीर इतलें पसून जालें की काल कॉन्डोलन्स मोशन जेन्ना थंय पास जातालें आनी दोनूय राज्य आनी देशाचें भवितव्य उज्वल करपा खातीर आपलें जीवन दिलें अशा लोकांचें थंय आज काल थंय मेन्शन जातालो. तें पसून तांणी उधळून लावपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका दिसता एक प्रकारचो एक इन्सल्ट आशिल्लो ह्या महान लोकां खातीर. एक खंय तरी फॉल्स नॅरेटिव्ह तयार करप. मागीर काल एक विजय बाबान एक एलिगेशन केलें की एक आमचे डेली न्यूजपेपराचेर एक रिपोर्ट आयिल्लो की खंयच्या तरी भुरग्यान टॅबलेट विकती घेवपा खातीर सुसायड केली म्हणून. त्याच न्यूजपेपरान दुसरे दिसा क्लॅरिफिकेशनूय दिल्लें. पूण खंय तरी एक सदनाक मिसलीड करप, गव्हर्मेंटाचेर नाका आशिल्ले आरोप करप, हो प्रकारचो काल थंय खेळ चलिल्लो. असो निंदनीय खेळ ह्या पवित्र वास्तून जावपाक जायना आनी काल हो जालो. कोविडाक लागून अंदूचे 9वे देशव्यापी हिंदू राष्ट्र अधिवेशन हे फावट ऑनलायन. 30 जुलय ते 2 ऑगस्ट आनी 6 ते 9 ऑगस्टाक हे अधिवेशन सांजे 6:30 ते 8:30 मजगती ऑनलायन जातले. अधिवेशनात देशभरातले हिंदू संघटक, फुडारी, उद्योजक, ज्येष्ठ आदवोगाद वांटेकार जातले. वर्सा हे अधिवेशन रामनाथी जाताले. हे अधिवेशन प्रत्येक वर्षी ज्या प्रकारे आपण गोव्यामध्ये घेतो तसं या वर्षी प्रत्यक्ष घेणं कठीण आहे आणि म्हणून हे अधिवेशन आपण ऑनलाईनच्या पद्धतीने घेणार आहोत. या अधिवेशनात आपण हिंदू जनजागृती समितीचं फेसबुक अकाउंट हिंदू अधिवेशन, ट्विटर अकाउंट हिंदू जागृती ORG आणि यूट्यूब अकाउंट हिंदू जागृती या माध्यमातून आपण याचं प्रक्षेपण करणार आहोत. आपण आपला वेळ आरक्षित ठेवा, आपण या अधिवेशनामध्ये सहभागी व्हा आणि त्याद्वारे हिंदू राष्ट्राच्या निर्मितीमध्ये आपला सहयोग द्या. वास्को बीजेपीन बायणा गार्डनात रोपा लावन वन महोत्सव मनयलो. हे गार्डन बऱ्यापैकी डेव्हलप करतले म्हणून आमदार सांगता. आयज शेतीत आमी 7 वर्सां जाली भारतीय जनता पार्टी ह्या बॅनरा सकयल आमी हांगा झाडां रोवपाचो कार्यक्रम करता. आयज आमी हो बायणा एरियन घडोवन हाडलेलो झाडां रोवपाचो. आनी सेकंडली दुसरो पोर्शन म्हणटा तुमी तो डेव्हलपमेंट ऑफ गार्डन. आमकां सगळ्यांक खबर आसा गार्डन इतले वर्साचें हांगा आसा ना. सो आमी ऑलरेडी आतां आमी राज्यसभा
MP जो आमचो विनयभाई तेंडुलकर आसा त्याच्या अंडर आमी ऑलरेडी एक प्लान काडलेलो आहा आनी तो कलेक्टरान सबमीट केलेलो आसा. आनी वास्को नगर आमी झाडां रोयल्या, KDC कदंबाचेर रोयल्या, मागीर तानी ऑपरेट रोयल्या, मदीं रोयल्या, पब्लिक करून आमी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खबरां सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.